Responsibility गायल्यार पंचायतींचेर. Panchayats are collecting door to door garbage, segregating, and they are managing garbage. हांव माननीय मंत्र्या नदरे हाडपाक सोदता, ही एकदम खोटी गजाल आसा, खोटी गजाल. कित्याक पंचायत तरी साधारण गार्बेज मॅनेज करतले जाल्यार तांकां गार्बेज मॅनेजमेंट सायट आसपाक जाय, गार्बेज मॅनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट आसपाक जाय. My constituency Dabolim falls within 12 kilometer radius of airport. As per law, as per the regulation of airport authority and central government, garbage treatment plant galpak zaina. Where are you going to give us a site which cannot be given legally, or are you going to give us a site outside in Verna industrial estate or somewhere where we can manage our garbage? Panchayats are ready to do it. Garbage मॅनेजमेंट टॅकलिंग गार्बेज मेनन्स टॅकलिंग स्कीम जी आसा ताच्या अंतर्गत सगळ्या पंचायतींक अशा पद्दतीचे तांणी युनिट्स उबे करचे हें तांकां आमी सांगिल्लें आसा की तुमी सायट आयडेंटिफाय करात आनी थंयसर कितें लागणारे सगळे ज्यो गोश्टी आसात कंपोस्टिंग करपा खातीर म्हणून जर तुमकां आमी दिवपाक जाय जागो, ताज्या खातीर वेगळो फंड जाय जाल्यार तोय आमी दिवपाक तयार आसा. म्हाका दिसता दुसरी कडेन वेगळी सायट दिवच्या परस त्या पंचायतीनच तांकां सायट आमी निर्माण करपाक जर मदत केली जाल्यार ताचो चड फायदो जातलो. You have to give land. Why don't you consider giving land in the Verna industrial estate? In the Verna industrial estate, as it is, they are disposing garbage in one particular place. Give us somewhere there, one about even 20,000, 25,000 square meters, and tell all the panchayats to come together. सूचना बरी आसा की वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आमकां एक सेपरेट सायट थंयसर जाय जाल्यार ती आमी करपाकय जाता, पण ताजो प्रोसेस आसा थंय विचारपाक जाय आनी हेजें खरोखरच ती फिजिबल आसा की ना तें पळोवचें पडटलें. अशें आसा की बेजिकली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या पंचायतीची आसा आनी त्या पंचायतींनी हें करपाक जाय. गव्हर्मेंट इज रेडी टू हेल्प देम फॉर सेटिंग अप देअर युनिट्स. 2 गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घालता आनी तिसरो आमी वेर्ना घालतले आनी तुमचो हो प्रश्न ऑटोमॅटीक सुडावो जातलो. ते पर्यंत आपण मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी हें करता म्हूण. सो हांव मान्य करता की मंत्र्यान सांगला शॉर्ट टर्म मेजर म्युनिसिपालिटी रिक्वेस्ट करता, बट प्लीज सी दॅट द रिक्वेस्ट इज टर्न अँड इम्प्लिमेंटेड बिकॉज इट्स नॉट मच गार्बेज ऑफ द 2 पंचायत. अँड लॉंग टर्म प्लीज कन्सिडर बिकॉज दॅट एरिया इवन सांकवाल, कोर्तालीम, all those panchayats, Kansaulim need a garbage treatment plant. So Verna can be the third site. I know you can do it if you take it seriously. I hope you will take it.